लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याचे बोलान गलिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवलो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती स्वाद ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवलो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पालोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर ती म्हणूंक लागली, जुजेचो पूत न्हय रे हो. देवाचें उतर हें.